कलाकारांची खाण म्हणून ओळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या पार्किंग सुवातेर कोयर साचला। दिसान दीस ह्यो राशी वाढत आसा। महानगरपालिकेच्या कामगारांची मात नितळसाणी सामकी पुरायपणान आडनदर दिसता। कलाकारांची खाण अशी ओळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या सरभोवतणीची कोणूच जतनाय घेतिल्ली दिसना। 70 कोटी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्याच कला अकादमीच्या सरभोवतणीची दुर्दशा जाल्ले स्पष्ट चित्र पळोवपाक मेळटा। सध्या कला अकादमीत मराठी अ गट नाट्य सर्त चालू आसा, ते खातीर प्रेक्षकांच्या यो वच चालूच असता। पण कला अकादमीच्या पार्किंग सुवातेर फाटले 15 दीस जाले ह्यो कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाढतूच आसा। ह्या सुवाती वेलो हो कोयर काडपाची जापसालदारकी कोणाची? हो कोयर आता म्हणजे महानगरपालिकेचे कामगार वर्ग केन्ना नितळ करतले ते पळोवचे पडटले। हांव सध्या आसा कला अकादमी हांगासर आनी कला अकादमीचे नूतनीकरण जाल्या उपरांत हांगासर वेगवेगळे प्रोग्राम जावपाक सुरवात जाली आनी सगळ्यात पयलो फेस्टिवल जालो तो म्हटल्यार इफी फेस्टिवल, मागीर सेरेंड्रिपिटी आतांच जो फेस्टिवल जालो। पूण जर तुम्ही माझे फाटल्यान पळयले जाल्यार हांगासर व्हडली व्हडली गार्बेजीची बॅगां हाडून उडयलेली आमकां दिश्टी पडटा आनी खंय तरी जे नाट्यप्रेमी आसतले किंवा हांगासर वेगवेगळे जे प्रोग्राम्स जाता ते पळोवपा खातीर येयल्ल्या लोकांक ही खंय तरी गार्बेजीची दृश्यां पळोवपाची पडटा। कारण म्हटल्यार ही सारकी पार्किंग जी एरिया आसा थंयसरूच ही गार्बेजीची बॅगां हाडून उडयलेली आमकां पळोवपाक मेळटा आनी आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या अनुसार हांगासर फाटले 15 दीस जाले हांगासर ही गार्बेजीची बॅगां अशीच पडून आसा आनी आजुनूय कोणूच म्हणजे ह्या गार्बेजीच्या बॅगांक व्हरपाक हात लायना। तेच प्रमाणे हांगासर जी गार्डनान जी लोक काम करतात तांकां हांगासर एक बारीकशे हे आसा तातून ती आपले जेवण जे हाडटा ती जेवतात जाल्यार तांकां सुद्दां ह्या गार्बेजीचो खूब म्हणजे त्रास जाता। कारण हांगासर वास येयल्ल्या कारणान तांकां ह्याच गार्बेजीच्याच वासानूच तांकां बसून जेवचें सुद्दां पडटा। जाल्यार हे जे कला अकादमी आसा थंयसर अशें केन्नाच पयलीं नाशिल्लें, जाय नाशिल्लें गार्बेजीची बॅग हाडून हांगासर कोण केन्ना उडयनाशिल्लो। क्लीन अशी कला अकादमी आमकां दिश्टी पडटाली। पूण आतां समज जर पळयलें जाल्यार खंय तरी ही आमकां दृश्यां पळोवपाक मेळटा आनी बेगिनाच बेगीन जे हे गार्बेज हांगासर दवरिल्ले आसा ते CCPन हांगासून क्लियर करचे आनी कला अकादमीची सुंदर अशी दृश्यां जी आसा ती लोकांक पळोवपाक मेळची। कारण हांगासर वेगवेगळे पर्यटक सुद्दां येतात, वेगवेगळे नाट्यप्रेमी, वेगवेगळे प्रोग्राम जातात। हांगासर लोक येतात, हांगासरलो जो म्हणजे नाटकांचो आस्वाद घेवपाक येतात। जाल्यार बेगिनाच बेगीन हांगासर लक्ष घालून ही जी गार्बेज आसा ती खंय तरी काडपाक जाय। गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर।